विसवा उपरांत तुमकां येवकार पळोवया फुडल्यो खबरो। बिरेस्तारा परंपरे प्रमाण मयेकारांनी होळी नेमान घातली। गांवच्या जाणट्यांनी पारंपारीक पद्दतीन होळी दहन करून शिगम्याक सुरवात केली। आरडीएक्स स्को खातीर मयेच्यान चंदू मांद्रेकार। आयज मये गांवच्या देव देवताचो होळयेचो दीस, होळी पौर्णिमा आनी धुलीवंदन वर्ष पद्दती प्रमाणे आमी सगळे ग्रामस्थ मंडळ मयेचे आनी इतर सगळे सहकारी मेळून आयज होळयेचो दीस हांगासर उत्सवाक सुरवात करता। वर्ष पद्दती प्रमाणे नेमा जे पद्दतीन ज्यो होळयो कोणाच्या कुळागरांतल्यो म्हणजे ज्या जाग्यान त्यो दिल्ल्यो आसता खोशयेन जागेकारांनी ही होळी आयज देवाक व्हरा म्हणून त्यो सांगल्या प्रमाणे त्यो होळयो 7 होळयो मारून हांगासर ह्या हांगा 10 जाणांचे भाटले म्हणटात म्हणजे देवस भाटले ते देवस फाटल्यान हाडून त्यो दवरप आनी त्यो 7 होळयो कित्याक तर पयलींच एक माया आदी हांगासली ग्राम देवता महामाय ती जी एक तेच्या उपरांत रवळनाथ दुसरी केळबाय ती सातेरी आनी त्याच प्रमाणे खेतोबाच्यो 2 होळयो ते अशें मेळून 7 आनी एक होळी बिचोलकारांक अशे तरेन हो होळयेचो उत्सव आयज सुरू जाता। हो उत्सव हांगासर 5 दीस म्हणजे मोठ्या अगजान म्हणजे मोठ्या उत्सवान जाता आनी उमेदीन सगळे भुरगे आनी सगळे भाव आमचे येवन साजरो करतात। ही होळी म्हणजे कितें तर परंपरा बसून केन्ना ह्या काळांत ही होळी जेन्ना ह्यो होळयो आमी 7 मारपाच्यो आनी त्योच होळयो कश्यो मारपाच्यो पयलीं शिगम्याक सुरवात करतना आमी जेन्ना धालाचो मांडो आसाय रामोसायचो तर सुरवात करतना 1 म्हयनो पयलीं आमी ह्या शिगम्याचो नाल्ल फोडटा आनी तो नाल्ल फोडल्या उपरांत आमी शिगम्याक सुरवात जाता आनी होळीच्या दिवशी आमी नायक गांव गोसाय चारी अशे 4 वांगडी आमी येवन आयज होळयेक जेन्ना पळय सुरवात होळी ज्या कुळागर आसून ज्या मारूंक वयता हे प्रत्येक कुळागरांत आयज एका वर्सा आमी ह्या तिर्ताबाग जांबूळबाट अशें मारता, एका वर्सा आमी ह्या मयम लेकतळ्याचे ती सायड मारता। अश्यो प्रत्येक होळी 7 मारता आमी 7 पळय नायक पळय गांवसान धक्को मारपाचो आनी पुजा करपाची तशेंच नायक थंय गन फूल घालता सांगणे बोडणे करता आनी ती सुरवात करता।